आयची आमची जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती आसा लँड कन्वर्जन ह्या मुद्द्याचेर. तुम्ही सगळे जाणात आसतले की आयज आमच्या गोंयांत जे चल्लां आनी ह्या बीजेपी सरकारान आनी ह्या विश्वजीत राण्यान जे चलयला तेतून आमी गोंयकार दिसान दीस नश्ट जायत आसा, गोंयकार दिसान दीस काबार जायत आसा. आनी हो विशय इतलो सिरियस जाल्लो आहा की हेजेर जर आता सोल्युशन येना, ह्या असेंब्लीक जर सोल्युशन येना जाल्यार परिस्थिती एकदम भयंकर आसा आनी गोंय आमचे काबार जावपाक टायम लागपाचो ना. ऑलमोस्ट काबार जाल्लेच आसा, पूण उरला ते काबार जावपाक, स्पेशली आमचे गांव आसा ते काबार जावपाक आनी टायम लागपाचो ना. आता सगळे जाणा की विश्वजीत राण्यान आनी ह्या बीजेपी सरकारान 39A हे सेक्शन हाडले. हे सेक्शन तेंच्यांनी हाडून कितलेशेच लाखांनी स्क्वेअर मीटर जमीन तेंच्यांनी कन्वर्ट केली. आमी सगळे गोंयकार एक गजाल जाणा की हो जो रिजनल प्लॅन येयल्लो, हो रिजनल प्लॅन 2011 ह्या वर्सा काँग्रेस सरकारान हाडलेलो आनी तेन्ना भरपूरशे जागे तेंच्यांनी हे रमयल्ले, सेटलमेंट केल्ले आनी तेचो एक्सपोजूय आमी केल्लो. तेजेर बोवाळूय जाल्लो. तो बोवाळ जावन हो रिजनल प्लॅन मागीर 2012 जेन्ना बीजेपी सरकार येयलो तेन्ना तो अभेन्सान दवरलो. 5 वर्सां तो अभेन्सान उरलो, 6 वर्सां अभेन्सान उरलो. मागीर विजय सरदेसाय जेन्ना टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर जालो, तो मिनिस्टर जाल्या उपरांत हो प्लॅन रिनोटिफाय केलो. ज्या प्लॅनाक लागून इतलो बोवाळ जाल्लो, ज्या प्लॅनाक लागून सरकार बदलले, काँग्रेस पडले आनी बीजेपी येयले, मागीर परते बीजेपी येयले तेन्ना हो प्लॅन विजय सरदेसायन चालीक लायलो. आनी मागीर 16B म्हणून येयले, हितून लँड कन्वर्जनात कशें करपाचें सुटकेस टू सुटकेस बेजीस हो फॉर्म्युला ह्या विजय सरदेसाय सगळ्या गोंयकारांक दिलो, सगळ्या ह्या सरकाराक दिलो. ते जाल्या उपरांत विश्वजीत राणे येयलो आनी तेणी आनी न्यू फॉर्म्युलाज काढले. भितर 39A आसले, 17(2) आसले, हे सगळे फॉर्म्युला तेणी काढले. 17(2) तुम्ही सगळे जाणा कोर्टांच्यान सध्या तेजेर स्टे आसा आनी तेंका रुल्स बीन फ्रेम कर म्हटला. बट 39A जो आसा तो सध्या मेरेन तरी चालू आहा. आनी ह्या 39A च्या अंडर विश्वजीत राणे एव्हरी मंथ लाखांनी स्क्वेअर मीटर जागो एव्हरी मंथ कन्वर्ट करीत आसा. एव्हरी मंथ आमचे डोंगर, आमची शेतां, नो डेव्हलपमेंट स्लोप्स हे सगळे कन्वर्ट जाता. आता जर तुम्ही पळयत जाल्यार लास्ट 2-2.5 वर्सां मोर दॅन 25 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आहा ती कन्वर्ट जाल्लेली आसा. मोर दॅन 25 लाख स्क्वेअर मीटर. विश्वजीत राण्याकडे आनी बीजेपी सरकाराकडे ऑलमोस्ट 1 कोटी स्क्वेअर मीटर आनी 1 crore स्क्वेअर मीटर लँड कन्वर्ट करपाचे अप्रुव्हल्स पेंडिंग आहा. आनी ते एका स्लॉटान हो विश्वजीत राणे कन्वर्ट करीत आसा. आतां आमी जर ह्या 2च म्हयन्याचे घेतले, जून आनी जुलय, जाल्यार तुमकां दाखयता पयले जे तेंच्यांनी जुलयन आतां जे लेटस्ट केला 2 तारखेर 2 जुलयक तेंच्यांनी कन्वर्जन केल्लेले आसा. भितर 5100 आसा, 1500 आसा, अशें करून तेंच्यांनी एक स्लॉट आसा पळय तो कन्वर्जन केलो. मागीर दुसरो आसा 3 तारखेर तेंच्यांनी केलो, 3 जुलैक केलो. भितर 4000 स्क्वेअर मीटर आसा, 3000 स्क्वेअर मीटर आसा, भितर आनी 27000 स्क्वेअर मीटर आसा. मागीर 18 जुनाक केलो. हेच्या पयलीं 18 जुनाक तेंच्यांनी केलो. भितर 6000 आसा, 5000 आसा, 30,000 आसा. हो 30,000 पिलेन ज्याचो बोवाळ जाल्लो की जे एक लेक जे वेटलँड म्हणून जे नोटिफाय केला त्या लेका सायडीकूच 30,000 स्क्वेअर मीटरचो जागो पिलेन गांवांचे तळ्याकडे तेंच्यांनी कन्वर्ट केल्लो आसा, जो फुल नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, पूण तरी पूण तेका कन्वर्जन दिल्लेलें आसा. तशेंच तेंच्यांनी कोरगांव ह्या गांवांत 26 जुनाक जे केला, कोरगांव ह्या गांवांत 74,000 स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट केला. तुम्ही सगळे जाणा की हेच्या पयलीं झोनिंग प्लॅन म्हणून तेंच्यांनी काडलेलो पेडण्या तालुक्याचो आनी तेका लागून आमदार जीत हेणे सांगिल्लें की आमी तो झोनिंग प्लॅन भायर मारला आनी आतां पेडण्यान आनी कन्वर्जन जावपाचें ना म्हणून. सगळ्या पेडणेकारांक सांगपाक सोदता, पेडणा तालुक्यान
झोनिंग प्लॅन फक्त कॅन्सल जाला, बट लँड कन्वर्जन तशें चालू आसा. जावं ते मोरजे, जावं ते मांद्रे, जावं ते कोरगांव, जावं ते धारगळ, प्रत्येक गांवांत आयज लँड कन्वर्जन हे जाता. नांवा खातीर फक्त झोनिंग प्लॅन ना म्हटले, सेटिंग जाल्या उपरांत कोणाचे कितले ते कमिशन ठरले आनी ते जाल्या उपरांत हेजी परती कन्वर्जन आसा पळय ती चालू केल्ली. ना जाल्यार ही कमिशनां खंयच्या आमदारांनी हाडून दाखोवपाची. जे झोनिंग प्लॅनाच्या अगेन्स्ट आहा म्हणून दाखयताले आयज कन्वर्जन जाता ते कित्याक उरी आसा. 26 जुनाक 74,525 स्क्वेअर मिटर कोरगांव गांवांत लँड कन्वर्ट जाले. आयज तुम्ही पळयत मोरजी काबार जाले, मांद्रे काबार जाले, हरमल काबार जाले. आता त्यांचो जो टार्गेट आसा, नेक्स्ट टार्गेट इज कोरगांव. आणि कोरगांव हो एक इतलो बरो गांव. ह्या गांवांत सध्या नेटान प्लॉटिंग चालू आसा, मेगा प्रोजेक्ट येत आसा, दिल्लीकार जागे घेत आसा. आता हो जो कोण आसा तो पुनीत गुप्ता म्हणून, हो पुनीत गुप्ता म्हणून तो सर्वे नंबर 545 या सर्वे नंबरान 74,000 लँड कन्वर्जनाक म्हणून 74,000. म्हणजे इमेजिन करा की ह्या गांवची सध्या हालत कितें आसा. तशीच राया गांवांनूय आसा 5,400, 4,800, मागीर 2,900, म्हणजे ऑलमोस्ट 15,000 सुमार हांगा लँड कन्वर्ट जावपाचे आसा. आणि हे एव्हरी मंथ हो विश्वजीत राणे हे लँड कन्वर्ट करता. आणि हे लँड कन्वर्ट जे करता हेका फुल सपोर्ट आमी परते म्हणल्याचो फुल सपोर्ट डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयचो सीएम आसा हो विश्वजीत राणेन करता. हे दोगूय जाण मेळोन फक्त जमनीचो व्यवहार करता, गोंयचे जमनी काडटा दिल्लीकारांक विकता. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे हे फक्त आमचे गोंय काडून दिल्लीकारांक दिवप, गोंयचे जमनी कन्वर्ट करप आणि गोंयकारांक भिकारी करप, गोंयकारांक लँडलेस करप, गोंयकारांक होमलेस करप, ही पॉलिसी दोगांयनी सध्या नेटान फुडें येयल्ली आसा. आयज जर पळयत हे सगळे जे लँड कन्वर्जन जाता हे मॅक्झिमम लँड कन्वर्जन मायग्रंटांक लागून जाता. जे भायल्यान पयशे घेवन येता तांकां लागून जाता. जावं ते दिल्लीकार जावं मागीर कोण बॉम्बेच्यान येतलो आनी खंयच्यान येतलो आनी ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डर लॉबीक लागून जाता. आनी आतां तेंची मोडस ऑपरेंडी अशी आसा, आतां जर तुमी नांवां वाचशात जाल्यार भितर खुबश्या गोंयकारांची नांवां आसा. म्हणजे ते कितें करता, आतां तेंच्यांनी कितें केलां की जेन्ना लँड कन्वर्जन करता तूं ते लँड कन्वर्जन करता तेन्ना गोंयकाराचें नांव येवपाक जाय, म्हणजे भायल्याचें नांव येवपाक जायना म्हणून कितें जाता, गोंयकारा कडेन एक दिल्ली बिल्डर वयता, लँड ओनरा कडेन दिल्ली बिल्डर वयता, तो वयता आनी कितें करता, तो तेज्या कडेन एमओयू सायन करता, एग्रीमेंट सायन करता, एमओयू सायन करता आनी तो त्या ओनराक सांगता की तूं लँड कन्वर्जनाक घाल म्हणून. तो लँड कन्वर्जनाक आपल्या नांवाचेर तो गोंयकार लँड कन्वर्जनाक घालता. तेची फी कितें दिवपाचें आसा ते मॅक्झिमम सगळे तो दिल्लीकार कोण बिल्डर आसा तो स्पॉन्सर करता. आनी लँड कन्वर्ट जाल्या उपरांत मागीर तेंचे एक्चुअल जो सेल डीड जावपाक जाय जाल्यार जी डील आसा पळय ती डील फायनल लँड कन्वर्ट जाल्या उपरांत ती जाता. म्हणजे आयच्या दिसा हे अशें चल्लां आनी अशें हे दाखोवपाक सोदता हे विश्वजीत राणे आनी ह्या बीजेपीची ही ट्रीक हे तेंची ही कॉन्स्पिरसी हे ते दाखोवपाक सोदता की गोंयकार लँड कन्वर्ट करता म्हणून. जर तुम्ही मागीर आरटीआयच्या नांवां काडशात, असेंब्लीन जर तुमकां ती इलेक्टिव्ह नांवां मेळ्ळी जाल्यार ती चडशी गोंयकारांची मेळटली. कित्याक तेंचे हो फॉर्म्युला जाता. जसो जेन्ना भायल्या लोकांक जॉब दिताले तेन्ना तेंची नांवां आउट करताले, तेंचो पीडीएफ येतालो आनी त्या पीडीएफाचेर ती नांवां आउट जाताली. तेन्ना रेव्होल्युशनरी गोन्स ती नांवां वाचून दाखयताली, एवरी टायम दाखयताली 500 जॉब भितरले 200 150 हे मायग्रंटांक वयताय. जेन्ना नांवां वाचून दाखयताली तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें, फक्त तेंचे नंबर्स आउट करपाक लागले, तेंचे नांवां ते आउट करिनासले. सेम सिच्युएशन आतां हांगा आसा. हांगा फक्त दिल्लीकारांच्या जाग्यार गोंयकारांच्या नांवान लँड कन्वर्जन घालता, तो दिल्लीकार लँड एग्रीमेंट मारता आनी फुडें तो हे सगळे जमनी आहा ते विकते घेता. आतां हो सरकार म्हणटा की आमी गोंयचे जमनी वाटयतले. सीएमान तेन्ना गेल्या फावटी एक कसलें बील काडलें एग्रीकल्चर हे प्रोटेक्शन म्हणून कसलें. सो तेतून जर पळयत जाल्यार एग्रीकल्चर लँड म्हणजे फक्त पॅडी फिल्डूच आसा, पूण आमी त्या नंतर पळयलां की कितलेशेच पॅडी फिल्ड हांगा पार्टली पॅडी फिल्ड आसा पळय ती तेंच्यांनी कन्वर्जनाक घातलेली आसा. आनी तेका जो टीसीबीचो बोर्ड आसा तो बसता आनी थंय कन्वर्जन करता. भितर व्हडले व्हडले गोंयचे व्हडले व्हडले टॉप बिझनसमॅन आहा, व्हडले व्हडले आर्किटेक्ट्स आहा, सगळे आहा. आतां हे कितें करता भितर त्या बोर्डान बसोन हे लोकांनी विचार करपाक जाय.
आता जर सीएम प्रमोद सावंत जर सिरियस आसा, तो जे भाशणां करता, आपल्या बजेट स्पिचान उलयता, आपल्या भाशणान उलयता की हे सरकार गोंयकारांचे, हे सरकार गोंयकारांक फुडें काडपाचें, जाल्यार हे जे आसा, हो जे लँड कन्वर्जन आसा 39A, ते ह्या असेंब्लीक हो 39A कायदो तेंच्यांनी भायर मारपाचो. विश्वजीत राणे हेच्या कडल्यान तर आमकां होपसूच ना, कित्याक हो गोंय काबार करपाकूच उठलेलो आसा. पूण विदाउट सपोर्ट ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत तो हें करपाक शकना, कित्याक डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएम आसा. गोंयचो सीएमाच्या सपोर्टा शिवाय हें जावपाक शकना. आयज जर आमी पळयत, सगळे कोण कितें ब्लेम करता ते विश्वजीत राण्याकूच करता. तो ब्लेम फक्त विश्वजीत राण्याक कित्याक जावपाचो? हो ब्लेम प्रमोद सावंताचेर कित्याक वचपाचो न्हू? आमचो सिंपल प्रश्न. एका स्टेटीचो हेड हे सगळे एलाव करता. जर तेच्या कडेन कापासनात आसा, जर तेका खरेंच दिसता की गोंयचे जमनी वांटोवपाक जाय, जाल्यार तेणी 39A आसा हो तेणी स्क्रॅप करपाचो, हो कायदो काडून उडोवपाचो, भायर मारपाचो. आनी हे जर करपाक तेच्या कडेन ताकद ना, जाल्यार तेंच्यांनी ह्या दोगांयनी गोंयकारांचो गोंयकार म्हणटा हो शब्द तेंच्यांनी काडपाचो ना. गोंयची उदरगत, गोंयचे गोंय स्वयंपूर्ण गोंय हे तेंच्यांनी काडपाचें ना. जर गोंयचे जमनीक भायल्या लोकांकडे गेले जाल्यार गोंय स्वयंपूर्ण कशें जातलें आनी कशें उरतलें? हेच न्हू तर रिजनल प्लॅनूय जो आसा, ज्या रिजनल प्लॅनान तेंच्यांनी इतले लँड कन्वर्ट केल्लेले आसा, इतली ऑब्जेक्शन्स आसा, ह्या असेंब्ली सेशनाक रिजनल प्लॅनाचेरूय डिस्कशन जातलें. रेझोल्युशनां येतली, कॉलिंग अटेन्शनां येतली. ते मागीर 10 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर रोडाची आसतली, प्लस लँड कन्वर्जनाची आसतली. आमचो आमदारूय हेचेर उलयतलो. आमी ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता की तुमी खरेंच गोंयकारांक लागून जर आसा, तुमी म्हणटात तशें, जाल्यार तुमी हो रिजनल प्लॅन इमिजिएटली स्क्रॅप करपाचो आनी न्यू रिजनल प्लॅन तुमी करपाचो. कित्याक ह्या रिजनल प्लॅनाक लागून व्हडली आंदोलनां जाल्ली. ह्या रिजनल प्लॅनाक लागून सरकार तुमचो बीजेपीचो येयल्लो. ह्या रिजनल प्लॅनाचो हो रिजनल प्लॅन तुमच्या पर्रीकरान, तुमच्या सीएमान तेन्ना अभेन्सान दवरलेलो. मागीर तो विजय सरदेसाय भितर घेतलो तेन्ना तुमी चालीक लायलो आनी आतां तो तुमी सामको नेटान फुडें व्हरता आनी भितर पाड घालतात. सो हें जें आसा लँड कन्वर्जन, हें गोंयकारांनी सिरियस घेवपाक जाय. आयज गोंयचे जमनी आसा ते गोंयकारांच्या रिच्या भायर पावले आसा. गोंयकार एक ती जमीन घेवपाक शकना. गोंयकारांनी विचार करपाक जाय. जे गोंयकार हांकां सपोर्ट करता, हेंच्या मिटिंगेक वयता, हांकां लागून गर्दी करता, हांकां सपोर्ट करून हांकां मतां मारता, तेंच्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की तुमचो व्हॅल्यू आज फक्त ते 2000 आनी 5000 रुपयाचोच उरलेलो आसा. स्पेशली 70 लोकांचो व्हॅल्यू ह्या विश्वजीत राण्यान 500 रुपयाची बिर्याणीची पाकिटां आनी 500 रुपया मिटिंगेक येता तेन्ना इतलोच केल्लो आहा. तुमचे जमनी अजून मेरेन तेणी नांवार केल्लेले ना. IITची जमीन अजून तुमच्या नांवार जाल्लेली ना. अजून मेरेन तुमच्या गांवांत तुमी मोकाशान आसात. अजून मेरेन तुमच्या गांवांतले तुमी एन्क्रोचर्स म्हणून तुमच्या जमनीचेर लागलेले आहात. सो इतलो अत्याचार हो बीजेपी सरकार तुमचेर करताना तुमी तेंकाच सपोर्ट करतात, तेंकाच मतां मारता. सो विचार तुमी करपाक जाय. जो रिजनल प्लॅनान आयज 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटरचो जो रोड जो आयज जाता, तो रिजनल प्लॅन ह्या बीजेपी सरकारानूच फुडें काडलेलो आसा. तेन्ना जो विजय सरते आसलो तेन्ना तो रिनोटिफाय केल्लो आसा, हें विसरूं नाका. आयज तो भरपूर उलयतलो गजाली. पिर्णाचो रोड, थिवेचो रोड आनी खंयचो रोड, लोकांची घरां मोडटा, कोलवाळचें राम मंदीर मोडटा. हे कोणाक लागून मोडटा? जेन्ना विजय सरदेसाय आसलो तेन्नाय कोलवाळच्या राम मंदिराचो रोड, प्रपोज रोड हो 25 मीटरूच आसलो. तेन्ना विजय सरदेसाय आयज जो कोलवाळच्या राम मंदिराचेर उलयता, तेन्ना विजय सरदेसाय कोलवाळच्या राम मंदिराचो 25 मीटराचो MDR रोड कमी कित्याक करूंक ना? आमचो सिंपल प्रश्न आसा, कित्याक करूंक ना? आयज पिर्णाचो आनी थिवेचो जो गजाली करता, थिवेचो रोड 30 मीटरचो कित्याक काडूंक ना? पिर्णाचो 25 मीटर आनी 15 मीटरचो रोड कित्याक काडूंक ना? फक्त कोण तरी तुका येता, थंयचो एक लोकल लिडर येता आनी गजाली सांगता आनी तूं येता आनी हांगा उलयता पळय, असली फकाणां करपाची न्हू. जेन्ना तुमच्या हातीन पावर आसता तेन्ना तुमी गोंयची पाड घालतात. तेन्ना तुमी गोंय विसर्जन करपाचे कायदे करतात आनी जेन्ना तुमी पावरलेस जातात तेन्ना तुमी गोंयचे सेवियर म्हणून दाखयतात. परती पावर मेळ्ळ्या उपरांत परते तुमी गोंयकारांक फोंडान घालतात. जेन्ना सत्ता आसता तेन्ना तुमी कायदे करिनात आनी आतां तुमी राम मंदीर आनी कोलवाळचो रोड, थिवेचो रोड, ह्यो रोड आनी तो रोड म्हणून उलयता पळय, नाटकां बंद करपाची, हो ड्रामा स्टॉप करपाचो. स्पेशली विजय सरदेसाय, तेका उलोवपाक हक्कच ना. जी घरां मोडटा, सगळ्या लोकांक उगडास धरा.
जी घरां मोडटा, जी घरां तुमकां नोटीसी येयला, हेचो कारणीभूत फर्स्ट काँग्रेस जेंच्यांनी हो प्लॅन केलो, मागीर विजय सरदेसाय जेणे हो ऑब्जेक्शन हाडलेलो प्लॅन रिनोटिफाय केलो, आनी तिसरे आता बीजेपी जे हो प्लॅन फुडें व्हरता. सो तिनूय पॉलिटिकल पार्टी रिस्पॉन्सिबल आसा तुमचे आयज प्रेशर वाडपाक, तुमचो प्रेशर देंवपाक, तुमची डायबिटीज शूट जावपाक आनी तुमचे हार्ट अटॅक येवपाक आनी तुमचे काळीज कलकलपाक. हे तिनूय पार्टी जिम्मेदार आहा. तुमच्या घराक टेप लायली, सेक्रेटरी येयलो, पंचायतीचो तलाटी येयलो, आनी कोण येयलो की तुमचे प्रेशर वाडटा. कोणाक लागून वाडटा? आरजीक लागून न्हू. आयज थोडे आरजी म्हणून बोवाळ मारता, आमी कितें करतले जाल्यार तुमी लक्षात दवरा, ज्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक तुमी मतां मारल्या पळय तेंकाच लागून आयज हो तुमचो प्रेशर वाडलेलो आहा. आनी जर तुमी परते तेंकां मतां घाली तुमचो प्रेशर न्हू, तुमी काबार जातले. तो एटॅक येता तुमकां कोण वाचोवपाक शकना, कित्याक ते घराक टेप आयज लायल्या फाल्यां बुलडोजर लागतलो, टायम लागपाचो ना. सो पिशे जावं नाका. ह्या सरकारान जे केला, ह्या सरकार जे करता, हो विश्वजीत राणे जो करता, सीएम प्रमोद सावंत जे करता, हे जे लँड कन्वर्जन करता, हेतून तुम्ही आयज बेघर जाल्लेले आसा. तुमच्या जमनींच्यान तुम्ही टोटल लँडलेस जाल्लेले आसा, होमलेस जाल्लेले आसा. आयज भाड्याक पासून रावतल्या 10,000 15,000 रेंट जाल्ले आसा गोंयान एका फ्लॅटाचे, जे तुमकां घेवपाक तुम्ही शकपाचे ना आनी तुमकां घेवपाक जायना. सो हेचो जिम्मेदार कोण आहा? हो सरकार. आता असेंब्ली सेशन फाल्यांच्यान चालू जातले. असेंब्ली सेशनाक हे सगळे विशय येतले, हेचेर सगळ्याचेर भाशणां जातली. पूण हे कायदे स्क्रॅप जातले, रिजनल प्लॅन स्क्रॅप जातलो, जे 10 मीटर 25 मीटर 30 मीटरचे रोड आसा ते स्क्रॅप जातले, जे 39 आसा ते स्क्रॅप जातले. हे प्रश्न. जर बीजेपी सरकार खरोच आसा, जर प्रमोद सावंत खरोच गोंयकारांक लागून काम करता, पूण म्हणटा आनी सरकार काम करून करता म्हणटा जाल्यार हे 39 तेणी स्क्रॅप करून दाखोवचे, हो रिजनल प्लॅन तेणी स्क्रॅप करून दाखोवचो, नो रिजनल प्लॅन करता म्हणून गोंयकारांक उतर दिवचे. पळोवया कापासतात, आमकांय पळोवपाक जाय. नाजाल्यार तुम्ही दोघूय एक हे प्रूव्ह जाता, तुम्ही दोघूय जाण मेळोन गोंय काबार करताय प्रूव्ह जाता. सो तुम्ही आनी गोंयकारांचो हो शब्द तुम्ही काडपाक शकना. आनी पेडणेकारांक स्पेशली सांगता, तुमचे जे दोनूय आमदार आसा, जे तुमकां झोनिंग प्लॅना टायमार सांगताले आमकां झोनिंग प्लॅन नाका, हे नाका, ते नाका, तुमकां पिशान काडला लिटरली. तुमकां फक्त झोनिंग प्लॅन कॅन्सल करून दाखयला की पेडणे सारवार जाले, लँड कन्वर्जन जायना. एवरी सिंगल मंथ, प्रत्येक म्हयन्याक पेडण्या तालुक्यांतली लँड कन्वर्ट जाता. आता ह्या 26 जुनाक कोरगांव गांवांत 74,000 74,000 स्क्वेअर मीटर लँड कन्वर्जन जाल्लेले आसा. 74,000 स्क्वेअर मीटर, ऑलमोस्ट 75,000. आनी कोणे घेतला? एक गुप्ता म्हणून. हो आता गोंयकार सरकार म्हणटा हो गोंयकारांचो सरकार, गोंयकारांक लागून करता, जाल्यार तुम्ही सांगा हो गुप्ता गोंयकार आमकांय कळपाक जाय केन्नाच्यान गोंयकार जालो. आनी की खंयचो गोंयकार 74,000 स्क्वेअर मीटर जागो घेवन कन्वर्ट करपाक शकता? हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्लो आसा, हो सरकार भायल्यांचो जाल्लो आसा. आनी हो सरकार जर असोच चल्लो आनी हांकां जर तुमी अशेच वोट मारीत रावले जाल्यार फक्त ती बिर्याणीची 500 रुपयाची पाकिटाच खावपाक उरतले. घरांत जेवण पासून उरपाचें ना, घर पासून उरपाचें ना. जेन्ना आमदार पाकीट हाडून दितलो पळय तेन्ना त्या पाकिटाचेर जगपाचें आनी तेची बिर्याणी नाजाल्यार कितें आतां फ्रायड रायस कितें तो खावपाचो, पुलाव खावपाचो आनी जीवन काडपाचें, इतलेंच उरतलें. आमी जे जे गजाल तुमकां 8 वर्सां सांगता सगळे खरें जाल्लेलें आसा. हें उतर उगडास करा की हांकां जर तुमी परत वोट करशात जाल्यार तुमची परिस्थिती हीच जातली. तुम्ही कितलेय कट्टर कार्यकर्ते जाय, आयज तुम्ही कट्टर कार्यकर्ते तुमच्या ज्या घरात तुम्ही ते गळ्यातले पट्टे लायलात पळय, तुम्ही हँग केला पळय, आयज त्या घराक टेप लागलेली आसा, त्या दुकानाक टेप लागलेली आसा, जेचेर तुम्ही झेंडा लायल्या, जेचेर तुम्ही स्टिकरां लायल्यात त्या बीजेपीचे, त्या शॉपांक आयज टेपी लागलेले आसा. ज्या मिटिंगेक तुम्ही वयताले आयज तेच मिटिंगेक वचपाक लागून तुमचे आयज तुम्ही गेल्यात म्हणून तुमकां रिवॉर्ड मेळ्ळो आसा. तुमची शॉपां आनी घरां मोडपाच्या सरकारान थारायिल्लें आसा. कोणाक लागून? ह्या दिल्लीकारांक लागून. दिल्लीचे जमनी आसा, दिल्लीकारांक जमनी दिवपाक, दिल्लीकारांक तुमचो गांव विकपाक लागून हें सगळें जाल्लेलें आसा. सो इतलेंच आव्हान करता लोकांक की तुम्ही अलर्ट रावा, विचार करा आनी ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता आमी की आतां जी असेंब्ली येता, जर तुम्ही खरे गोंयकार आनी गोंयकारांचे उलयता, पयलो आमचो डिमांड आसा तो गोंयकार कोण तो तुम्ही ह्या असेंब्लीक डिफायन करपाचो, पर्सन ऑफ बोर्डर्जीत कोण तो डिफायन करपाचो आनी रिजनल प्लॅन जो आता चालीक लायला तो स्क्रॅप करपाचो. 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटरचे जे रोड आसा ते स्क्रॅप करपाचे. व्हडले व्हडले लँड कन्वर्जन जाला 39 आणि 72 च्या अंडर ते रद्द करपाचे. आनी दोनूय कायदे
जो कोर्टान आसा तोय कोर्टान तुम्ही आमच्या पयशांनी खंय एडवोकेट धाडलेले आसा ते तुम्ही स्क्रॅप करून उडोवपाचे. नवीन रिजनल प्लॅन लोकांक जाय तसो तुम्ही तयार करपाचो आनी लोकांक गोंयकारांक जस्टीस दिवपाचो. आमकांय पळोवपाक जाय सरकार कितले आयकता, प्रमोद सावंत कितले हेचेर हे करता, विश्वजीत राणे कितले हेचेर अंमलबजावणी करता आनी गोंयकारांक जस्टीस दिता. देव बरें करूं. म्हणून जर तुम्ही डेली आवाज काढीत असता की लँड कन्वर्ट जाता तर खंयसर एक्शन जाल्ली दिश्टी पडना अशें कित्या खातीर? हो हेचेर अशें जालां की ते सांगता कितें सीएम प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राण्याची पार्टनरशीप अशी जोडलेली आहा की तो लँड कन्वर्ट करता, प्रमोद सावंत तेका फुल सपोर्ट करता आनी ह्या पार्टनरशिपीक लागून हें कांय जायना. आयज एकट्याच्या सुद्धा जर मनान आसलेलें की आमचें गोंय उरपाक जाय आनी राखपाक जाय जाल्यार आयज हें जावचें नासलें. सो ह्या असेंब्लीक सीएमान प्रूव करपाक जाय हे दोनूय कायदे फाटीं येता म्हणून उतर दिवपाक जाय, दोनूय कायदे फाटीं घेवपाक जाय जाल्यार हे अशेंच लँड कन्वर्जन चालू उरतलें आनी गोंयकार म्हणटा तो नश्ट जातलो. सो हे बिकॉज ऑफ दीस पार्टनरशीप एंड बिकॉज ऑफ दीस डबल इंजीन आयज जे आमी कितें घडटा कित्याक दिल्ली ते आपले सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर, तेंचे फ्रेंड, तेंचे बिझनसचे फ्रेंड आहा सगळ्यांक हांगा गोंयांत धाडटात आनी हे हांगा फॅसिलिटेटर एजंट कशे जाल्ले आसा. हांगासले एमएलए, हांगासले मिनिस्टर्स आहा पळय, हांगासले खुबशे गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स हे एजंट कशे जाल्लेले आसा आनी हे एजंट कशे वावरतात आनी आमचे जमनी काडून तेंकां विकता आनी आमच्याच गोंयान आमकां एक प्लॉट दवरिना, जागो दवरिना, नाल्यार घेवपाची ताकद दवरिना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.